गोमंतक टीव्हीचेर येवकार आयज तालिगांवांत क्रिस्तांव भावांनी कणसाचें फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनयलें. कणसाचें फेस्त जें आसा तें 24 ऑगस्टाक पुराय गोंयांत मनयतात, पूण तालिगांव 4 दिसां पयलींच तें मनायलें वता. हें कणसाचें फेस्त मनोवपा फाटलें वैशिश्ट आनी तेची 2 उतरां आमी आयकून घेवया पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिदाद आय.सी. विएगस हांचे कडल्यान. ह्या कणसाच्या फेस्ताचे विटनेस आसा. पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हे कणसाचें फेस्त तालिगांवांत तेंच्यांनी विटनेस केल्लें आसा. ती 2 उतरां तेंच्या कडल्यानूच आयकून घेवया. पयले सुवातेर हांव सगल्या तालिगांवच्या गांवच्या भाव भयणांक तशेंच गोंयकारांक हॅपी फिस्ट हार्वेस्ट फिस्ट म्हणून विश करता. आनी व्हड म्हणटा पळय तो ह्यो आमच्या फेस्ताचो जेन्ना पोर्चुगीज गोंयां कडेन झगडटाले आदुलशा कडेन, तेन्ना ते हारले आनी तेंचे कडेन कांय जायना जालें. तेंचे कडेन केन्ना जायना म्हणून कांय जायना जालें म्हणून ते तालिगांवचे भाव फुडें सरोन तांकां जेवणाचो आदार दिलो. चड करून कम्युनिदादीचे वांगडी आसलेले पळय ताणें वांगडी लोकांनी आनी तांकां आदार दिलो. आदार दिवन तांकां जाता ते भाशेन तेंची पोटाची भूक मारली. तेन्ना पोर्तुगेजान राज चालू केलें गोंयांत. तेणें आमकां तालिगांवकारांक पयलो एक दिनवास न्ही करपाक आनी तेंचें नांव सामान दवरपाक पुर्तुगालाक सुद्दां तेणी बरोवन दवरलें. तालिगांवच्या गांवकारांनी आमकां हेल्प केलो म्हूण तालिगांव तेणी एक प्रिविलेज दिलो, कित्याक आमी तांकां हेल्प केलो म्हणून पयलें तिसवाडीन करपाक. पोर्तुगीज आदिलशाही कडेन जेन्ना झगडले तेन्ना ह्या तालिगांवच्या लोकांनी खंय तांकां धान्य दिवपाक मदत केली जेन्ना ते उपाशी पडले तेन्ना. म्हणून हे तांकां अधिकार दिलो पोर्तुगीज लोकांनी की तुमी 4 दीस पयलीं हे कणसाचें फेस्त जें आसा ते तालिगांव मनयात म्हणून. आमी कितले आधुनिकतायेच्या दिकेन पावलां मारता आसुये किंवा कितले आमी मॉडर्न जावये, पूण हे वडिलोपाट जी चलत येयलेले जी प्रथा आसा किंवा हे सण बारीक बारीक जे आसा ते आमी साजरो करून, जशें की हे कणसाचें फेस्त मनशाचे निसर्गा कडेन आशिल्लें नातें दर्शयता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परबामणकार.